गितां गावन मधुर तुका हरसितां आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सर्देन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापोय मोगाळ तूं आमचो जावूं रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखां दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सर्देन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तांतय मुगाळ भोवन आनी बेडिनो आयच्या सुवार्ते मरिफाते सोमी आमा सोमेस्तांके ह्या संवसारी उरानात असल्या खाणा खातीर वावरच्या बदलाके सदांच ससणीक उरच्या त्या खाणा बसत वावरूंक आमा सोमेस्तांके आपोवणे दिता. ह्या संवसारी आमी जिवन आसतना हे संवसारी संगत्यो हे सर्व श्रेष्ठ म्हणल्या मनोभावान आमी जायते पटी जियेल्या पूण हो संवसार नश्वर ससणीक आसा ते एक मात्र आनी तें आसा सर्गी म्हणलें तें आज जेजू आमा सोमेस्तांक स्पश्ट करता. आनी ह्याच दिशेन पयल्या वचपांत सान स्तेफनाचें जिवीत आमा सोमेस्तांक एक देख जावन आसा. स्तेफनाचें जिवीत सोम्याक साक्ष जाल्लें एक जिवीत जावन आसा. देखून ताची देख घेवया आनी जशें ताणें देवाचेर संपूर्ण पातयेणी दवरली तशें सोम्याचेर पातयेणी दवरन सदांच बाळच्या खाणा खातीर वावरूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या दिशेन चुकलेल्या पासत पश्चाताप पावया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाणें आमी मागया. पातकाची दोग धरून सांगत मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सगळ्यांच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सदांचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या चिणयेच्या सालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
ससण्याच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकातले वाचप. तो स्तेफन देवाच्या कृपेन आणि सक्तीन भरून लोकांमध्ये ओढ आसर्यांक आणि कुणा दाखवूंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनेगोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. सिरेनेच्या, अलेक्सांद्रियाच्या, सिसिलियाच्या आणि आसियाच्या जुदे समाजातले. पूण स्तेफनाची जाणवाय आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक तो उलयत त्या उतरां विरोध वादविवाद सोलोवंक तांचे निमती जालें ना. तो वळ तांणी थोड्या मनशांक पुसलावन तांकां अशें म्हणून शिकोवन दिलें. तो मोइजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतलो तें आमीच आयकलां. अशें लोकांक मालगाड्यांक आनी सस्त्यांक तांणी साळवयलें. आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळून स्तेफनाक धरलो आनी सानेद्रीक सभे उजीर व्हेलो. उपरांत पोटसक्षी तयार करून ताचे कडना अशें सांगयलें, ओ मनीस, केदाळें आमकां पवित्र देवळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नाजेर आसलो जेजू हें देवळ मोडटलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो बदलतलो म्हूण आनी सांगलें आमीच खुद्द आयकलां. तवळ निती सभेर बसून आसलेले स्तेफन समेस्त स्तेफनाक पळोवन पडले. ताचे मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळा बरी तांकां दिसलें. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. रायकुवर बसून म्हजे विरोध घुटमळ करतात, तरी हांव तुजो सेवक तुजो आज्ञा नियाळीत रावतलो. कित्याक तुजो आज्ञा म्हजो संतोष, तोच म्हजे सलाहेदार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. म्हजी फाटली जिणी तुका उगडतस तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवां तुजी अद्भुतां हांव नियाळतलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. पटकिऱ्या वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मदूत शास्त्राचे समजणी उपकार करून म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांव विसरून काडला. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यात. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती बागी. Alleluia, 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 alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले तडीरसे रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोण आनी ती ताणें पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसां सांगाता माचव्यार सोडूंक नातलो जाल्ल्यान शिस आपणायतल्याक उतरोन गेल्यात जावयेत म्हूण लोक चिंतलो. तिबेरियांतावन बैसरन आयिल्ल्यो दोणी तडीक येवन लागल्यो. सुम्यान अर्गां दितस लोकान उंडे केल्ले ती सुवात लागसरस आसली. जेजू जावं ताचे शिस जावं थंय नातले ते पळोवन लोकूस दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो.
तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदाळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणा देखल्यो देखून न्हय, बगारे दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाच जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगारे वावुरा तुमी ससणीक जिणयेक बाळता तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो, कित्याक देव बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीचय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानिजे, हीच ताका मानता ती करणी. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या दोन अपुर्बांच्या वाचपा मरिफात दोन विविंगड सन्निवेश आमी पळयले. पूण ह्या दोनी सन्निवेशाक ताळ पडचो तसलो एक संदेश आम्हा समेस्तांक ह्या वाचपा मुखांतर आमकां मेळटा. पयल्या सुवातेर जेजू आनी ताचे समोर आसा तो लोकांचो जोमो. आनी सांगात आसा पयल्या वाचपांत स्टेफन आनी ताचे समोर वाद करूंक आयला तो जुदेव लोकांचो एक जोमो. जेजून 5 उंडे आनी 2 मसल्यो घेवन असर्यांकन लोकांक वाडल्या उपरांत शीच दर्यार माचव्यार सोडून पेल्या थडीक वेतात. पूण जेजू तांच्या संगात वचना. शीच गेल्ल्या उपरांत दर्याचेर चलत जेजू कफरनाहूम कुशीन वेचें आमी फाटल्या दिसांनी परच्या शुक्रार आनी शनिवाराच्या वाचपांनी आमी आयकलें. त्या उपरांत येवचो सन्निवेश आयच्या वांचलाचो. थंयसर लोक दोशी जाल्ले ते पळोवन जेजू सांगाता रावोंक, जेजूक राय करूंक ते खुशी व्हरतात. त्याच खातीर जेजू तांकां सांडून पयस गेल्लो. पूण हो लोक जेजूक सोदीत येता, कित्याक तांणी ह्या संवसारीक खाण घेवन ते दोशी जाल्ले. पूण ह्या वक्तार जेजू तांकां सर्गी सदांच बाळचें तसलें खाणा पासत वावरूंक जेजू आपोवणें दिता. हो एक लोकां जोमो उक्त्या मनभावाचो लोकां जोमो म्हणून आमी सांगयत. कित्याक देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक तांकां खुशी आसली. आनी तीच ते विचारतात, देवाक मानता तसलें करण्यो आमी करीत जाल्यार कितें करीचय? आनी जेजूचीं उतरां जावन आसात, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानिजय. आनी स्टेफनाचें जिवीत पळोवंक गेल्यार असलेंच जावन आसलें. स्टेफनाचें जिवीत ह्या संवसारी संगती पासून वावुरचें तसलें जिवीत न्ही, बग्यार सदांच बाळच्या त्या सर्गीच्या राजा पासून वावुरचें तसलें एक जिवीत जावन आसलें. देखूनच आयच्या पयल्या वाचपाच्या सुरवेरच स्टेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन भरलोलो एक मनीस म्हणलें थंयसर स्पश्ट रितीन दाखोवन दिला. आनी त्या सर्गीच्या राजा पासून कसलीय दगदणी येवं दी, कितेंय कश्ट येवं दी, कोणी वाद विवाद करूं दी, ताजें जें कितें शिकोवण आसा, ताणें जें कितें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जोडलेली जाणवाय आसा, त्या देवाच्या उतरांतावन वा जाणवायेंतावन पयस सरोंक तो केदींकच तयार नातलो. कितलेय कश्ट आयल्यारी, कितलेय दगदणी आयल्यारी तो ते फूड करूंक तयार आसलो. आनी स्टेफनाक विरोध जावन आसलो तो जुदेव लोकांचो जोमो हो तांच्या विधी नियमा प्रमाणे चलचो.
देवाच्या कुशेक उक्ते मनोभाव नासलेलो एक लोकांसमोर म्हूण येते. कित्याक स्तेफनान करची महत्कार्यां तांणी पळयलीं. स्तेफनान करची ती उलोवची ती जाणवयाची उतरां तांणी आयकल्लीं. तरी पूण स्तेफनान दिवची ती साक्ष स्विकार करूंक ते तयार नासले. आनी कशें तांणी जुदेव लोकांनी जेजूक फोट फिर्याद मांडून ताका जे विशीं मारूंक प्रयत्न केलें तशेंच फोट फिर्याद मांडून स्तेफनाक हो लोक नाश करूंक प्रयत्न करता आनी नाश करूंक ते सकतात. तरी पूण स्तेफन ताच्या त्या चिंतपाक विरोध जावन ताणें जोडलेल्या त्या जाणव्या विरोध जावन उलोवंक केदींकच तयार ना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारीन जियोवन आसतना खंडीत जावन आमी देवाक धाडलेल्या त्या क्रिस्ताक सत म्हणून आमी जियेता आनी ताका आमी साक्ष जावन जियोंक आमी सर रितीन प्रयत्न करता. आनी ह्या प्रयत्नांत जायते फावटी आमकां जायते रितीन अडखळ येतात, जायते आमकां विरोध करतात. आनी असल्या सन्निवेशांत आमचो मनोभाव कसलो जावंक जाय म्हणलें तें स्पश्ट रितीन स्तेफन आमकां दाखोवन दिता. जर देवाचेर आमी संपूर्ण पातयेणी दवरली आनी देवान धाडलेल्या त्या क्रिस्ताचेर संपूर्ण भरवोसो आमी दवरलो तर कसलेय कश्ट येवं दिते ते धैर्यान फूड करूंक आमकां साध्य जातलें म्हणून स्तेफनाचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. देखून ताच्या जिवितांत देख घेवया आनी ह्या संवसारी जियोवन आसतनाच सर्गींच्या त्या राजा पासत वावरूंक सदांच बाळच्या त्या खाणा पासत वावरूंक आमी हर प्रयत्न करुया. आनी ह्या एवकरिस्तांत आम्हा समेस्तां समोर परगट जावन स्वतोच सोमी आमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी म्हूण मागया. धन आमचे उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका. धन आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. वायन उंडो तुका भेटोवचो, साक्ष आमच्या कश्टा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, कान घे बापा. धन आमचे उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका. धन आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नक्की पवित्र सभाच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कनवळेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वखणी वर्त्या दाबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली
ससण्याच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पतक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुज सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuja. Somia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींचे काकोट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव फार्मरी देवाची माये संगती भगिवान तुजो तुजो पती भगिवान धर्मता आनी सरकळी तुका मान म्हऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज समकाय तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो त्रास समकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पतकां रोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें पुर्वशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो तुमचे सव्या आसो माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली उपकारी काळजात दिनवाशी मोनाक सम्या करगा दिव्या दिन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुया दयेन आमचे थंय सम्या आयलाय येन्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय सर्गीकानान आमचें पोशण केलाय मोगान तुज्या आमकां हे केलाय उपकारी काळजा दिनवाशी मोनाक सम्या करगा देव्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुया दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्नान वारांनी राखून वताय सतानी तिंची आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनाक सम्या करगा दिव्या दिन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुया
प्रार्थुया. देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायला सैंबाक तूं वखद लायताय आनी ते नवे करून आमकां सोंसण्याच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सोडवण्याच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गायता काळीस मुझे येसो मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या. सर्वय रसना देता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवाक तुझ्या. सूर्यो आनी संग्रंत्राळी तारा गायता तुझी की जावसी तारा. गासयतात महिमा तुझी दर्याची लारा. सर्वय रसना वाकंतात तुका सांगितारा. गायता काळीस मुझे येसो मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या. सर्वय रसना देता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवाक तुझ्या. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगत गुरसाचे कुरवेन निवारण आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.